एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल, तुमच्यासारखे क्रेडेन्शियल्स तुमच्याकडे असले, तुम्ही तो संघर्ष पहिला, सगळं बॅकग्राऊंड परफेक्ट असलो, नो डाऊट, बिकॉज ते कॅल्क्युलेशन ऑफ कास्ट क्रीड आणि ह्याच्या खातीर ते जाले ना. पिकासांव जाता आयज राजकारणी ना अशें तुमी म्हणटा की नाचले मनान म्हणून माझ्या, पण म्हाका आवर्जून विचारूंक जाय की आयज ओवर दीस कोर्स ऑफ टायम दिसता पिकासांव की ना आपूण राजकारणी बरो जातलो असलो? ना, तुम्ही तुमची सारखी राजकारणी जाल्यार गोंयचे बरें जाल्ले आशिल्ले. व्हडलीशी निरशेणी ना. कित्याक जाणा, राजकारण पळय जे लोकसेवेचें आशिल्लें तें सोंपत येतालें आनी राजकारण हो धंदो जावपाक सुरवात जाल्ली, जातूंत हांव बसनाशिल्लो. म्हणटकच म्हाका ती इच्छा जायना जाली येवचें म्हूण खंयच्याय रितीन तरी. म्हणटकच त्या स्टेजीचेर आनी तें निमित्त धरून हांव फाटीं रावलो. राजकारण जर बरें चलिल्लें घडये रावतलो आशिल्लो. इवन पक्षान राजकारण हें बरें चलपाक शकता. शकता घडये आमची जनरेशनाक एक तो निराशावाद आसत, तुमची जनरेशनाक अजून तो आशावाद आसा की राजकारण हें बरें चलपाक शकता म्हणून? कठीण म्हाज्या दृश्टीन चलूंक शकता. पूण आतां हाजे फुडें तें चलूंक जातलें परिवर्तन काय कितें हाजे विशीं दुबाव आसा. कित्याक थियोरेटिकली चलूंक शकता आनी गोंयांत तर तें चलूंक शकतालें. गोंयांत इतले बेगीन राजकारणाचो धंदो जायत अशें आमी तरी मनांत इतले बेगीन म्हणजे आमी 14 वर्सां लेट मुक्त जाल्यात न्ही. भारतांत लोकशाही पयलीं आयली आनी थंय हळू त्या 14 वर्सां उपरांत मागीर हेच घडलें. लोकसेवेंतल्यान राजकारण म्हणटा तो धंदो जालो. आमचे मदीं तो इतले बेगीन जावचो ना अशें म्हाका दिशिल्लें 2 कारणां खातीर. एक, हांगा जशें भारताच्या हेर कांय भागांनी असाक्षरताय आसा, गरिबी आसा, तशी तितली हांगा नाशिल्ली. त्या मनान साक्षरताय आशिल्ली, शिक्षण आशिल्लें, सुबत्ता आशिल्ली. हे सगळे फॅक्टर लक्षांत घेतल्यार हांगचें राजकारण बरें चलूं येता अशें दिशिल्लें. पूण तें खूब बेगीन दुसऱ्या मार्गान गेलें, जो मार्ग बरो न्ही. मागीर आनीक 2 विचित्र गजाली घडल्यो. अकस्मात एक दीस हांव सुनापरान्तांत आसतना म्हाका विचारनासतना एदवार्द बाब फालेर जालो काँग्रेसीचो अध्यक्ष, प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष. जाहीर करून सोडलें उदय भेंब्रे पक्षाचो सेक्रेटरी म्हणून. तुमकां विचारलें ना? तुमकां सेक्रेटरी केलो? आतां म्हज्या मुखार 2 मार्ग, हाका दुखोवप आनी आमचे संबंद एकदम बरे आशिल्ले. नाजाल्यार ओके म्हणप आनी आनी तातूंत एडिटर आसा आनी तो पेपर स्वतंत्र, पेपर पक्षाचो न्ही. त्या तागेल्या सेक्रेटरी पदाक लागून हांवें संपादक पद सोडलें. हांवें सरळ दत्तराज बाबा सांगलें, पळय ही 2 कॉन्ट्रेडिक्टरी कामां जातलीं. पेपर स्वतंत्र, हांव पक्षाचो. पक्षाचेर टिका केली चलचें ना. पक्ष म्हजो म्हणून हांवें हांगा जर वोगी रावलो जाल्यारय बरोबर जावचें ना. म्हणटकच हें म्हाका ही सर्कस जमची ना. तुमकां विचारनासतना जरी तुमकां सेक्रेटरी केलें तरी तुमी तुमच्या पर्सनल रिलेशनशिपाक चड व्हॅल्यू दिलो. गजाल खरी. मागीर थोड्या तेंपान शांताराम नायक अध्यक्ष जाले आनीक तांची अध्यक्षपणाची पद्दत पळोवन म्हाका दिसलें की आमचे दोगांचे बरें जमचें ना म्हणून. आनी तेन्ना हांवें तें सेक्रेटरी पद सोडलें. तरी आसतना मागीर वायस प्रेजिडेंट केलो. मागीर लुईजीन फालेर अध्यक्ष जातकच म्हाका इंटेलॅक्च्युअल सेल म्हणून ताजो अध्यक्ष केलो. विचार विभाग म्हणजे कसल्याय गजालीचो बारीकसाणेन अभ्यास करून तांकां सांगपाचो तो विभाग, ताजो अध्यक्ष केलो. आनीक मागीर एक दीस म्हाका अफवा पसरली की बाबूश मोसराताक अध्यक्ष करतात प्रदेश काँग्रेसचो. अफवत ह्या पूण सांगूनच न्ही खरें जावंक शकता. सद्याच्या काळा भितर कितें जावपाक शकता. म्हाका रिस्क घेवपाची नाशिल्ली. म्हणटका हांवें तें निमित्त धरलें आनीक प्रायमरी मेंबर धरून
सगळीं पदां पळय कितें आशिल्लीं तितल्याचो राजिनामो दिवन राजकारण परत सामकें सोडलें. हाजे मदीं आनी एक गजाल घडली. एडवर्ड बाबान म्हाका सेक्रेटरी करतकच अकस्मात एक दीस जाहीर केलें की मडगांवचो तिकेट उदय भेंब्र्याक दिता. ती तुमकां तें म्हाका विचारलं? विचारलें. तुमकां विचारून नेमकें एडवर्ड बाबान कितें केलें? पद्धतच अशी की विचारप ना, जाहीर करप. जाहीर करप. वायट ना पद्धती. एकदा घाले की मागीर उरलो मनीस. हांवें येवजूंकच ना, हांव राजकारणांत एक्टीव ना आनीक इलेक्शन लडोवपाचो विचार केन्ना करूंक ना, तयारी कसलीच ना. आनी हाणें जाहीर केलें की मडगांवचो उमेदवार म्हणटकच आनी हांव जाणा की ऑलरेडी दोग-तीग जाण आपूण थंय आमदार जातले म्हणून तयारेक लागिल्ले. उमेदवार आशिल्ले, पयलींच्यान जांकां उमेद आशिल्ली. तांकां उमेद आशिल्ली, जे तयारेक लागिल्ले आनी जांकां ह्या व्हडल्या फुडाऱ्यांनी उतरां दिल्लीं. एकल्यान हाका उतर दिल्लें की तुका करता म्हणून, एकल्यान ताका उतर दिल्लें तुका करता म्हणून, तिसऱ्यान ताका उतर दिल्लें तुका करता. ते मात काँग्रेसी भितर अजून चालू आहा. म्हणटकच हांव वचून पयलीं तांकां मेळ्ळो. म्हाका हरशीं अकस्मात घडलें न्ही हें, पण हाणें जाहीर केलें. म्हणटकीर एक तर ताका नाका म्हणून फाटीं सरपाचें किंवा प्रयत्न पळोवपाचो. त्या तिगांकय वचून मेळ्ळो जाल्यार कोणूच फाटीं सरूंक तयार ना. कळ्ळें न्ही की बाबरे पळय अशें अशें घडलां. म्हाका कांय तुमचे कडेन वायटपण कसलें ना, पूण अशें घडलां तेन्ना तुमी जर सपोर्ट करतात जाल्यार. आनी परिस्थिती अशी आशिल्ली की ती बॉर्डरी वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी. 500 मतां जर हेवटेन तेवटेन गेलीं जाल्यार पडटालो. खात्रेची कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही. म्हणटकच अहलुवालिया व्हडल्या खाडाचो पळयलो तुमी केन्नाय, धव्याच खाडाचो महाभारतांतलो भीष्म कसो दिसता, तो इन्चार्ज म्हणून आयिल्लो, डेस्क इन्चार्ज मडगांव रावतालो. म्हणजे ताका वचून मेळ्ळो आनी ताका सांगलें पळय तिकेट हांवें कांय मागूंक ना, तुमी तिकेट जाहीर केल्या आनी पक्षाची अब्रू सांबाळपाक हांवें म्हणिल्लें. पूण अशी अशी परिस्थिती आसा. ते 3 जाण सामके बाशिंग बांदून तयार आसात आनीक फाटीं सरना म्हणटात. अशी परिस्थितींत हांवें निवडणूक लडोवन कांय फायदो जावचो ना. ताणें रोखडी ह्या सगळे व्हडले लिडरांची मिटींग आपयली आनीक तांकां सांगलें 15 दिसां भितर प्रत्येकान कोणे कोणे बळें उतर कोणाक दिलां ताका फाटीं काडचो. कळ्ळें न्ही. 15 दिसां भितर जालें. 15 दीस जाले, कोणें कांयच केलें ना, कांयच केलें ना. काँग्रेसीक अजून मेरेन तशेंच चलता. हय, कारण कित्याक ताणीच उतर दिल्लें न्ही, खंयच्या तोंडान ते फाटीं सर म्हणून सांगतले. कोणें कांय केलें ना. म्हणटा परत अहलुवालिया वचून मेळ्ळो. खबरे म्हळ्यार तुवें सांगिल्लें तशें कांय घडलें ना, कोणेंच कांय करूंक ना. म्हणटकच आतां कितें करया काय म्हण लागलो. आतां म्हळ्यार सादी गजाल, हांव रावना. कितें दिल्ली तिकेट तूं परत दिता? हांव म्हणून दिता. तूं हाजे परिणाम जाणा? ना, परिणाम खबर ना म्हाका, पूण हांव दिना, हांव दितां. राव म्हळां. आनी ताणें फोन लायलो जितेंद्र प्रसाद, तेन्ना AICCचो जनरल सेक्रेटरी. जितेंद्र प्रसादाक फोन लायलो आनी ताका सांगलें अशें अशें घडलां, हाका तिकेट दिल्ली, तो आतां आपूण नाका म्हणटा. ताणें आपले कडेन दी म्हूण सांगलें. आनी म्हाका विचारलें की तूं हाजे परिणाम जाणा? ना म्हळें. कितें परिणाम? आयुश्यांत तुका केन्ना काँग्रेसची तिकेट मेळची ना, इतलोच काय म्हळें. ओके, इतलेंच जाल्यार बरें आसा, म्हाका हरकत ना म्हळें. ताणें परत तो अहलुवालिया कडेन उलयलो आनी दुसरो कॅन्डिडेट ठरोवचो म्हणून. आनी तेन्ना ते प्रकरणांतल्यान हांव मेकळो जालो. मागीर ती तिकेट राजू नायकाक दिली. तो उबो रावलो आनी तेन्ना दिगंबर कामत वेंचून आयले. सो दिगंबर कामत वेंचून आयले हाजे एक 45% or 35% श्रेय तुमकां वता अशें जर हांवें म्हळें, तुमी कितली पर्सेंटेजाची श्रेय तुमकां वता म्हणटले दिगंबर कामत जिखून आयल्याचे? 35%, 40%? सहज 40% म्हणून येता. हे बरें आहा. येस उदय बाब, गोंयकारपण, तुमचें साहित्य, तुमची पत्रकारिता, तुमचें उलोवप, तुमचें बरोवप हें सगळें आयकून, वाचून, पळोवन आमी प्रेरणा घेतात.
60 वर्सां पुराय जाली गोंय मुक्तीक. गोंय मुक्ती उपरांत तुमच्या पिळगेन ही आमकां 60 वर्सां पळोवपाची संद दिली. नाजाल्यार हेच्या पयलींच गोंय वेगवेगळ्या कारणां खातीर सोंपतलें आसलें. आयज तें गोंय सांबाळपाची जबाबदारी आमचेर आसा, ह्या पिळगेचेर आसा. पूण ही पिळगी इतली शांत आसा की तांकां प्रश्न सुद्दां विचार म्हणत जाल्यार एकठांय तोंडांतल्यान जो मेरेन मनशाची तकली अशांत आसना तो पर्यंत खंयची चळवळ क्रांती घडपाक शकना. उदय बाब, तुम्ही कोंकणी भास सांबाळ्ळी, गोंय सांबाळ्ळें. आयज परिस्थिती अशी आहा गोंया मुखार की आमच्या पिळगेक गोंय मुक्ती चळवळीन काय वांटो घेवपाची संद मेळोंक ना, कारण आमचो जल्म गोंय मुक्त जाल्या उपरांत जालो. आमी सदांच पिक्चरां पळयल्या उपरांत आमकां दिसता की सैनीक जावचो, शिमेर वचपाचो, झगडपाचो, स्वातंत्र्य सैनीक जावपाची संद आमकां मेळपाक जाय आसली म्हणून. पूण तें जावप आनी तो विचार करप हे खूब व्हडली गजाल आसता. आयज आमी मुक्त आसा, लोकशाय आसा, आनी हें आसुनूय आमचें गोंय सांबाळपाक आमी खंय तरी कमी पडटात हें दिसता. पूण आमी कांयच करपाक शकना. पत्रकार म्हणून आमच्या पद्दतीन आमी प्रयत्न करता जो तुमच्या तेंपार तुमीय केलो. उदय बाब, म्हाका एक प्रश्न असो पडटा की गोंय मुक्त जालें, युनियन टेरिटरी उपरांत आमकां घटक राज्य मेळ्ळें, भाशावार प्रांत रचना ह्या संकल्पने वयल्यान कोंकणी भास आमची जाली आनी आमकां राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. आयज गोंयची जर मर्यादा आमी पळयत, भौगोलीक मर्यादा, गोंयचो सैम, हे सगळ्यो जर गजाली पळयत जाल्यार गोंयची जमीन ही खंय तरी आतां भविश्याच्या दृश्टीन आमकां कमी पडपाक लागल्या. आतां टायगर रिजर्वाचेर विरोध कित्याक? तर टायगर रिजर्व म्हणून तुमी ती जर जमीन घेत गेल्यार फाल्यां आमचो विकास कसो जातलो, आमचे लोक खंय रावतले, आमी घरां खंय बांदप. उदय बाब, एक विशाल गोमंतक म्हणून एक संकल्पना त्या वेळार आयिल्ली. आतां कोकण म्हणजे कोंकणी माणूस म्हणटात ते. ह्यो विशाल गोमंतकाची संकल्पना भविश्यान आमकां आपणोवची पडटली काय कितें? आनी विशाल गोमंतक ह्या संकल्पनेचेर तुमचें मत कितें? हाजेर वेगळ्या वेगळ्या वेळार जी मतां हांवें मांडल्यात तीच एकठांय करून सांगता. पयलो प्रश्न विशाल गोमंतकाचो. आयचें जें गोंय आसा, गोंयच्यो शिमो आसात त्यो पुर्तुगेजान ठरयल्ल्यो, त्यो आमी ठरोवंक ना. आयच्यो शिमो म्हणजे 11 तालुके आशिल्ले ते आतां 12 तालुके जाल्यात. हे जे 12 तालुक्यांचें गोंय आसा हें पुर्तुगेजान तयार केल्लें गोंय. ताजे पयलीं गोंय व्हड आशिल्लें. सिंधुदुर्ग ची एक न्हंय आसा जिचें नांव हांव विसरतां, आनी दक्षिणेक गंगावळी एक न्हंय आसा कर्नाटकांत. हाजे मदलो भाग हाका मध्य कोंकण म्हणटाले पयलीं, मागीर सुनाप्रांत म्हणूंक लागले, आनी तें खरें गोंय. आनी आज पसून कांय ट्रेडिशन्स आसात गोंयांत की देवस्पण करपाक हांगचे लोक थंय गंगावळी मेरेन वतात. अशी कांय ट्रेडिशन्स अजून आसात. तें जर घडूंक शिकिल्लें जाल्यार आमकां मोठो भौगोलीक भाग मेळटलो आशिल्लो. पूण घडलें अशें की ज्या वेळार भाशावार प्रांतरचना जाली, 1956 तो कायदो आयलो, स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट, आनी रिऑर्गनायझेशन ऑन द बेजीस ऑफ लँग्वेज. ब्रिटिशांच्या वेळार आशिल्ली ती एडमिनिस्ट्रेटीव झोन्स, बॉम्बे प्रेजिडेन्सी, मद्रास प्रेजिडेन्सी. ह्या बॉम्बे प्रेजिडेन्सीत महाराष्ट्र येतालो, कर्नाटकाचोय भाग येतालो, आनी दुसरोय भाग येतालो. भाशेचेर आदारून नाशिल्ले. त्या वेळार जर आमी मुक्त आशिल्ले तर घडये आयचे गोंया परस व्हडलें राज्य जावं येतालें. पूण ती संद आमकां मेळ्ळी ना, कित्याक 1956 आमी पुर्तुगेजाच्या ताब्यांत आशिल्ले. एक फावटी राज्य रचना जातकच मागीर एकूय इस्टन्स ना आज पर्यंत की एका राज्यांतलो थोडो भाग काडून दुसरे भाग राज्यांत घालो. कांय डिस्प्युटेड एरियास आसात आज. बेळगांव एक, मागीर छत्तीसगड आनी मध्य प्रदेशाची बॉर्डरीचेर एक गांव आसा, थंय असोच वाद आसा. ते मागतात दुसरे कडेन घाल म्हणून, पूण तें घडून येवंक ना. एक फावटी ज्यो बाउंड्रीज ठरयल्यो त्यो ठरयल्यो. एका राज्याचे 2 वाटे जाल्यात. हय, एका राज्या भितर दुसऱ्या राज्यांतलो भाग घालप केन्नाच जालें ना. एकूय इन्स्टन्स ना. कारवाराच्या बाबतींत हो प्रश्न आयिल्लो
दुर्दैवान कितें जालें त्या वेळार कोंकणी ही भाशा काय बोली हो वाद चलतालो, तो आमकां आड आयलो थंय. आनी थंय मागीर एक सरकारान महाजन कमिशन म्हणून नेमलें आनी त्या महाजन कमिशनान हरशीं सांगलें की कोंकणी ही स्वतंत्र भाशा म्हणून. तरी आसतना कारवार कर्नाटकांत गेले, कारण ते कितें करताले, जिल्लो ही लिमीट धरली जाल्यार चड लोक जर कन्नड उलोवपी आसले जाल्यार तो कर्नाटकाचो भाग. म्हणटकीर कोंकणी ही जरी स्वतंत्र भास म्हणून ठरयली, ताका तें हें नाशिल्लें म्हणटा ऑथॉरिटी, पूण तो इश्यू आयलो आनी कारवारची भास कोंकणी स्वतंत्र भास म्हणून ठरयली, पूण तरी आसतना कारवार कर्नाटकांतच उरलें. आनी म्हाका स्वताक दिसना की हाजे फुडेंय बी अशें घडूंक शकत म्हूण, की एक राज्यांत आशिल्लो भाग दुसऱ्या राज्यांत घालपाचो. सादे कारणां खातीर हरशीं तें वेव्हाराक केन्ना केन्नाय बऱ्याक पडटा, पूण ना म्हजो तो एरिया तो दुसऱ्याक दिवपाचो ना, हो पळय हट्ट आसा तो हट्ट आड येतलो आनी त्या हट्टाचे विरुद्ध वचपाक सरकारां भितलीं. केंद्र सरकार जबरदस्ती करूंक शकचें ना आनी ही सरकारांय करूंक शकचें ना. पूण किशोर बाब एक म्हाका दिसता की आमची भौगोलीक ल्हानपण पळय आसा ती व्हडलीशी आडखळ न्ही. ऑन द कॉन्ट्ररी ती एक मोठी एडवांटेज जावं येता आनी ती तशी जातली अशें म्हजें सपन आशिल्लें. आमी जेन्ना ओपिनियन पोलांत मर्जराक विरोध केलो आनी आमी वेगळे रावतले म्हणून सांगलें, मागीर राजभास कोंकणी केली आनी त्या आदाराचेर आमकां घटक राज्य मेळ्ळें, तेन्ना तें वाडोवचें असो विचार तकलेंत केन्नाच आयलो ना. हाजें कारण अशें की जितली एरिया ल्हान तितली एडमिनिस्ट्रेट करपाक सोंपी. म्हणून उत्तर प्रदेश फुटलो न्ही. उत्तर प्रदेशाची 2 राज्य जालीं, मध्य प्रदेशाची 2 राज्य जालीं. ताजी फाटली बेज ही की एडमिनिस्ट्रेशन करपाक अनविल्डी जाता मोठो वाठार, ल्हान वाठार एडमिनिस्टर करपाक सोंपो जाता. म्हणटा आमचो वाठार ल्हान आशिल्ल्यान आनीक आमचे कडेन तितली गरिबी नाशिल्ल्यान जी हेर कांय वाठारांनी आसा, आनी वदोळ हांवें सांगलें ते इंडायसीस, शिक्षण आसा, टॅलंट आसा, बुद्धी आसा, कला आसा आंगात, हें सगळें लक्षांत धरल्यार आमच्यांनी ही एक ल्हान मॉडल स्टेट करूंक जाता असो म्हजो विश्वास आशिल्लो. आनी तो घटक राज्या मेरेन आमी वावुरल्यात तेन्ना पसून आशिल्लो. आतां तो हळू ना जावंक लागला. आतां म्हाका आशा ना. आशा ना म्हणटा तुमी? हय. आनी वायट धरनाकात, हांव इल्लें निर्शेणीची उतरां उलयता म्हणून हरशीं तरणाट्या मुखार निर्शेणी उलोवप न्हय. तांची उमेद वाडोवंक जाय, ताका लागून कितें उलयता तें आशादायी अशें उलोवंक जाय, ऑप्टिमिस्टीक उलोवंक जाय. पूण हांव इल्लें नेगेटीव उलयतां, कारण कीड लागली, वायटी आयली, ती वायटी कशी पातळटा तें कळप पसून एक फावटी, आनी मागीर कितलींशीं पुस्तकां लासून उडोवची पडटा. कळटा तेन्ना तुका ती कीड वायटी आमच्या राजकारणाक लागली आनी तेन्नाच्यान एडमिनिस्ट्रेशन गडबडलें आनीक सगळ्या दृश्टीन. त्या वायटीचें नांव कितें? त्या वायटेक वेगळीं वेगळीं नांवां आसात. एक इनकॅपेबिलिटी, एक भ्रश्टाचार आनी तिसरो धंदो, अशीं वेगळीं वेगळीं नांवां आसात. दोनूय आसात. जाय जाल्यार किडी म्हणया तांकां, जाय जाल्यार वायटी म्हणया, पूण ही लागल्या आमच्या राज्याक. आनी ताका लागून आतां तातूंतल्यान भायर सरप शक्य जातलें काय कितें हाजे विशीं म्हाका दुबाव आसा. इनफॅक्ट कांय वर्सां पयलीं रोटरी क्लबाच्या एका भाशणांत हांव उलोवन गेलो आनी जी म्हजी प्रामाणीक भावना की गोंय बरें राज्य जावंक पावचें ना. ही जी स्लायड सुरू जाल्या ती आनिकूय फुडें वतली आनी एक दीस गोंय म्हणटा तें अत्यंत भ्रश्टाचारी, अत्यंत इनकेपेबल,
अत्यंत हळशिकावणें राज्य जावन पडटलें अशें म्हाका दिसूंक लागलां. हें उलोवप न्ही निर्शेणीची भास, पूण म्हज्या कोशियसाक हात घालून सांगतलो जाल्यार म्हाका तशें दिसता. म्हाका सुदारपाची वाटच दिश्टी पडना. जें चल्लां आज तें सुदारपाची किंवा तातूंत बदल करून दुसरे उरफाटे वटेन वचपाची वाटच दिश्टी पडना. आतां तुमी जर म्हाका एक प्रश्न विचारलो हाका जबाबदार कोण किंवा कोणाच्या हातांत जें आसा, कळ्ळें न्ही. तुज्या तोंडांतलो प्रश्न हांवें काडलो आशिल्लो. तुम्ही पत्रकार सो तर म्हजे दृश्टीन लोक राजकारण्यांक दोश दिवन फायदो ना. शेवटी लोकशाय न्ही, लोकां कडेन आसा. तो अधिकार लोकांनी जर शाणेपणान वापरलो जाल्यार हें जाग्यार हाडूं येता. पूण जो मेरेन आमचो लोक मनीस भ्रश्टाचारी, मनीस क्रिमिनल, मनीस सोशली वायट हें खबर आसतना ताका 2 फावटी 3 फावटी निवडून हाडटात, तो मेरेन सुदारपाची आस्त ना. ताजे उपरांत राजकारण्याक दोश दिवन उपयोग ना. कारण अखेर कोण बसयता ताका थंय? आमीच न्ही. एकदा चूक जाल्ली आसपाक शकता, परत परत जनता बसता तेन्ना मागीर ती ताजी चूक न्ही. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे, राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांत येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली, पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे? हे कितें रे? आवाज ना तो ना, मोरय ना. कसलो चमत्कार? चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो? भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.